आता थोड्या वेळांत मेगेला माव आणि माम देतली हांव कसन लेखले तांकां तांनी खातीर हांव आतां पोळ आनी चटणी करचे खातीर तर हांव निमगेच अशें कशी व्हायटी जावपा की ग्रीन जावपा ते सुद्दां ग्रीन करीत हा 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 सुपर गाईस मेगेल माव आनी माम तायल्या हाय आमगेलांगस न्हू आज साईबाबा मंदिराला प्रतिष्ठा दिवस हो लायना लायन असं दर्शन असं लाईक बिल्डिंग हांगा जेवण घेतलं व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत नक्की गुड मॉर्निंग घंटे जाले 9:30 जस्ट आता उठयलो आणि आज जी वेळ जाला म्हळ्यार काल रात्री तांची वेळ जाला म्हळ्यार हांव मुवी पळयत आशिल्लो आणि त्या अर्धांत पळयलें आणि पळयतना म्हाका थंय न्हीद लागता आशिल्ली मागीर हांव थंय सी ऑफ करून न्हिदलो तर जस्ट उठयलो आणि आता ब्रेकफास्ट रेडी करता आसता तर तो गोचून हांव आतां दूद हाडलें आणि च्या दवरला आणि आज हांव आतां ब्रेड उपमा करता आसा मस्त दिवस जाले ब्रेड खायना तेले तर अम्माक निमगेल आज कसन करूं अम्मा सांगता एक काम कर ब्रेड डाडी ब्रेड टोस्ट करी गे हांव सांगलें ब्रेड टोस्ट नाका करचें या म्हाका कंटाळा येयला ते एक काम कर ब्रेड उपमा करया आनी नाजाल्यार ब्रेड उसली ताका एकच हांव तो फटाफट कांदो आनी पुरो चॉप करता आनी रेडी करता आज जस्ट मागीर मानतो आनी माव येता सद्या घरा कडेन तर दूद आनी च्या दवरला आनी तो गोचून हांव ब्रेड हाडलेले आतां ब्रेड लायक करून पुरा कट करता आनी चॉपिंग स्टार्ट करता हांगा ब्रेड कट करून दवरला आता कांदो चॉप करता तर हांगा कांदो मिरसांग पुरो चॉप केला जाल्ला आमगेर प्रिपेरेशन रेडी कायल दवरल्या तेल घाल्या उर्द दाळी आनी कसं सांगता का जिरे ते पुरो घालून हांगा पन्ना रेडी केला आनी आतां हांव तूं मिरसांग घालता करबेव आमगे प्रोटेक्शन ते ना जाल्यार उरत न्हू कांदो घालता मागीर हळद घालता मीठ घालता पाव घालून लायक करून मिक्स करता आनी ताजे मागीर आमगे फ्रेंड प्रिय मित्र धनिया एक्चुअली हांव चड ब्रेड खायना बट आतां ऑप्शन ना मागीर गजन येता ताजी कितें ना जाल्यार हांव न्हू ब्रेड मस्त उणें खावचें फूड न्हू हांव न्हू वडा पाव समोसा पाव ते म्हगे फेवरेट आसा आनी आतां तर हांव बिलकुल हात लायना ताका तें फूड म्हळ्यार एवरी डे हांव समोसा पाव हे पुरो खावचें दिलें बट आतां तें म्हाका हात घाला म्हळ्यार ते भायरचें म्हाका फ्रायड खावचें न्हू तें म्हाका विंगड म्हळ्यार एक भितर एक विंगड फिलींग आसा नाका करून फूड हांव असो एवरीडे खाता आशिल्लो आनी हांव बोग्गू जाल्लो पुरो ताजे मागीर हांव बंद केलें आनी म्हाका केन्ना केन्ना एसिडिटीच प्रॉब्लम आसता न्हू ताजे खातीर हांव खायना तें ना जाल्यार भायर वताना न्हू खंय म्हणल्यार न्हू समोसा पाव हा 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 हांव मागीर एवरी डे आसता आशिल्लें तें ताजे खातीर आतां कट ऑफ नो समोसा पाव पुरो फंड घाला आतां हांव ब्रेड घालता न्हू तूं सुपर एक नंबर गाइस चलो आता हांव लायक करून मिक्स करता का तर गाइस हांगा उसली रेडी सुपर प्लेटा घालला चलो अम्मा दिता तर हांव थोडे भायर चमकलो येता म्हाका वेळ जालो आतां जेवण करचें जायना मातसो ऑलरेडी वेळ जालो अड्रेस जाले हांगा तर येताना हांव येताना तो जेवण हाडलेलें दाळी भाजी रायस आनी चपाती हाडलेली आतां जेवण करता ती 4 घंटा इतले आसना मेगेल माव आनी मात येताली चपाती आनी फ्लावर बटाट्याची भाजी आनी मसुरीची दाळ हाडलेली हांव अम्मा दिते मागे तर हांव लेखलें की कसन की पुलाव आनी करचें मागीर हांव लेखलें यार नाके ते वापस पुलाव मागीर कसन करता प्रॉपर ते दनपारचें म्हाका मील मेळना जाल्यार न्हू म्हाका तें जायना ताजे खातीर हांव लेखलें की एक काम करया भायर दाखोवन हाडया चलता म्हाका तें घरगुतीची म्हळ्यार घरकडची जेवणाची ताजे खातीर हांव लेखलें की बेस्ट तें आतां टायम ना चड ना जाल्यार वापस येवन मागीर जाता 3:30-4 जाता मागीर ते भूक मागीर आनीक चड जाता तें मागीर मरता ते भूक आतां थोड्या वेळांत मेगेला माव आनी माम येतली हांव कसन लेखलें की तांकां तांनी खातीर हांव आतां पोळ आनी चटणी करचे खातीर तर नारलो आशिल्लो तर आतां जस्ट तो नारलो भेतिला आनी एक वाळाचे आतां चटणी करता हांव आतां कांती हात जे आसना सो एक कांतुका की कळना आम्हा कांतुका गो की अशी कट्ट केल्यार चलता ठीक आसा कट्ट करता आसा आनी कट्ट करून मिक्सर घालून हांव चटणी करता फटाफट आज ही पोळ आनी चटणी एक नंबर हांगा लायक करून कट केला हांव म्हळ्यार त्याची सॉफ्ट आशिल्लें कडक ना आशिल्लें ना जाल्यार तें निकळ ना आशिल्लें तर हांव निमगेच असेल कशी व्हायटी जावका की ग्रीन जावका ते सुद्दां ग्रीन करी म्हळ्यार आमगेले प्रिय मित्र धनिया आशिल्लो न्हू घरा कडेन ताजे खातीर तर हांगा प्रिय मित्र धनिया घेतला हांव हाका न्हू डेंटू ओटू घालचे हे डेंट न्हू तांचे ओटू घालचे आनी एक होड मिरसांग घालता आनी चिंचाम घालता आनी मीठ घालता आनी
लायक करून ग्रीन चटणी रेडी करूया. सुपर एक नंबर लागतं त्या पोळ्यावर. ग्रीन चटणी रेडी. हा 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 सुपर. गाईस मेगेल मावानी मानता येईल तर तांग वचून पोळ काढत तसं हांगा तो हून केला कायल दवरलं आता. चलो फटाफट करता तुमकां दाखयता मेगेल मावानी भावयक. फस्ट हांव पोस्ट पुरो हांव तांणी पुरो रेडी करता आनी चावे करता मेगेल मान तो आनी माव आयले पळय. हाय आनी अम्मा हांगा बसल्या आता तांणी पिता आसा मी हांगा हांव हांगा पोळ काडटा. माव आनी मानताक आतां जसो तोगू आयला सोडच्या खातीर बारी लायक जाल्ले त्यांनी आईल करून आनी बारी गमत केली आमी. तांकां बारी खुश जाल्ली अम्माक मेळ्ळो. आज संडे हांगा पुरो चेडूं आतां खेळचे आयल्या बळे भायरी पुरो ग्रावंडान तूं पुरो जाण खेळटा आसत हांगा. संडे म्हणल्यार फंडे आसता तर पुरो जाण भायरी आसता आनी हे चेडूं पळय हांगा पुरो खेळटा आसत ती ग्रावंडान तूं चड सांसान चेडूं स्विंग्स. हा 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 जस्ट घरकड आयलो आनी हांगा आतां पोळ काडटा असो तर आतां खावन घेता. तर तावळेस न्हय मानताक असलो हांव केलेली चटणी असलो मानताक बार टेस्टी लागली. आतां ताका गत नाशिल्लो हांव केलेलो करून बट सुपर आशिल्ली गे. थँक्यू सो मच मानतू. थोडे फार एडिटींग करता टायम आसा करून तर हांगा अशी जस्ट स्क्रोल करता आशिल्लो. आतां जस्ट पळयलें की असलो दुबईन तूं म्हळ्यार पुरो UAEन तूं मस्त हो टेंशन क्रिएट जाला ते मस्त प्रॉब्लम्स आसा. आमची के लोगय मस्त आसात थंय. मग गायज प्लीज स्टे सेफ. गायज आमगेलो हांगाच न्हय आज ही साईबाबा मंदिर जाल्यार प्रतिश्ठा दिवस. आतां हांव हांगा आमगेलो कॉलनी हांगा आयला आनी हांगा पळय पुरो लायटींग आनी पुरो घाल्ला पळय. आतां फस्ट वच पांय पडया पळय आतां वचून. ओहो मस्त गर्दी आसा हांगा मस्त गर्दी आसा हांगाची. हें पळया ओहो लायना लायन आसा. चलो ठीक आसा पळया एक काम करता लायना राबतात हें पुरो लायन आसा हांगा. बाबा या पुढे. गाइस मेगल दर्शन असलो इतले लायक मेळ्ळें न्हय ते कोण एक VIP कोण आयिल्ले तांकां पयलें मागीर हांव फस्टची हांव आशिल्लो मागीर म्हाका प्रॉपर देवाल दर्शन मेळ्ळें. हांगा प्रसादय मेळ्ळा. तर हांव आतां जेवणा लायन आयला. हांगा जेवण आसा आनी हे वेळार भायरची एंट्रन्स हे आनी ह्या पुरो लायटींग. आतां पळय गर्दी जाल्ली पळय. हांव वताना भितर मस्त खाली आशिल्लें. ओके तर हांगा जेवण घेतला आतां जेवया. तर हें एंट्रन्स हांगाचें आनी हांगा पळय कितलें चंद सुस्वागतम बरयलां पळय. रंगोळी काडल्या पळय हांगा चंद. हांगा आतां जेवण आनी पुरो जालें आमगे दर्शनय जालें. ओवरऑल आमगेले एरियान तस न्हय पुरो फेस्टिवल सेलिब्रेट करतात. इंडिया आनी वेस्ट इंडिजाचो मॅच आशिल्लें तर हांव मॅच पळयनी आशिल्लें आनी खातीर आतां वचून हायलायट्स पळयता असो. वेस्ट इंडिजान कसो खेळ्ळा स्टार्टिंगान तूं बट ताजे मागीर हांव आयकलां की इंडिया मस्त एक नंबर बॅटिंग केलें गे. आतां हायलायट्स पळयता ते पुरो एन्जॉयमेंट फील करता कशी आशिल्ली करून की हांव मिस केलें. गायज कसं खेळ्ळा इंडिया. संजू सॅमसंग वा एक टायमार 30 बॉलान तूं 55 रन जावंक आशिल्लो. यो देवा कशी जत्त आशिल्लें. मागीर लास्टान तूं कवर अप केलें. लास्ट ओवरान तूं 7 रन जावंक आशिल्लें आनी 6 मारले आनी 4 मारले. संजू सॅमसंग सुपर खेळ्ळो. ताजे निमित्त आमी आतां सेमीफायनलाक पावल्या. सॉलिड बट हांव एक्चुअल मॅच मिस केलें. एक्चुअल मेगेल आसना क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम आनी हांव केन्नाय एक मॅच सोडना बट आतां आजकाल हांव मस्त सोडच्या लागला. एक्चुअली ताका सांगत आसा हांव एडिक्ट जाता म्हळ्यार क्रिकेटान. तो पुरो दिवस मागीर हांव
मिगेल तेंची होता फायनल तो 110% पळयतालो तर हांगा मिगेल आनी व्हिडिओ आनी पुरो अपलोड जाल्ले आनी आतां आयचे दिवस चंद करून गेले माव आनी मावंती येवन चमकेली आनी फाल्यां वापस आमगेला आतां वीक स्टार्ट आनी तुमकां गोतच न्हू कसो दिवस धांवलो आतां हांव न्हिदता हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कपल बाय गायज गुड नाईट टेक